बस स्टॉपा आमी कांदोली 2 बांदली हालींच आनीक 2 बांदपाचे आहा. पण खंय तरी इतली बरी बस स्टॉपां बांदता पूण बसी रोडार उबे रावता आनी RTO डिपार्टमेंट कोण हेल्मेट घालिना, कोण आनी खंयसर गाडी 2 मिनटांक कोण पाक करता तांकां चलान मारप चालू आहा. RTO नॉट ट्रॅफिक पुलीस ह्या दिसांनी कमी जाल्या आनी ते कितें सेंटिनल म्हणून आहले ते बंद जाल्ले आहा. बरी गजाल आहा. जे पुलीस रोडार येवन उबे रावताले फ्रॉम PI लेवल टू PSI ते बंद जाल्ले आहा. सो हांव डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिसाक थँक्यू म्हणटा की पुलिसांक तेणें पुलीस स्टेशनार दवरलें म्हणून काम करपाक, बिकॉज देयर मेन जॉब इज टू चॅक क्रायम वाडोवंक पारना, चोरयो वाडोवंक पारना. आमी काल पयला एक चोरी जाली काल पयर डे फर्स्ट डे. ATM ऑफ कॅनरा बँक इन आसागांव वॉज टू बी लिफ्टेड अप. अशें जावंक जायना. That is the job of the Goa Police Department and people have to be vigilant. They have to check. Same way bus stopper jenna banda, it is the job of the village panchayat and the RTO to see that the bus stops at the bus stop, not on the road, and they jam the whole traffic. Ami infrastructure dita आयज अंडर CSR activity वो infrastructure जाल्लो बाब सिरील दामासियान तेणें तेंचे इंजिनियरींग प्रायड इंजिनियरींग तेंच्यांनी हें काम केल्लें आहा. सेम आमी एक बागान इनॉग्रेट केला जाले 8 दीस जाले. कांदोली 2-3 बस बेज आनी बस स्टॉप कंप्लीट केल्ले आहा. बट फ्यू प्लेसीस दीस इज बींग इम्प्लिमेंटेड, रेस्ट ऑफ द प्लेसीस इट इज नॉट. एंड द बस ड्रायवर्स, स्पेशली द प्रायवेट बस ड्रायवर्स, they are taking this for granted because tenka chalan येना. RTO department should not harass the tourist. शिंकेरे आमचे जेटी कडे ट्युरिस्ट येता, ट्युरिस्टाक स्टॉप करता RTO आनी तेंचे कडसून वेगवेगळे डॉक्युमेंट्स विचारता. ट्युरिस्टाक खंय खबर आहा की खंयचो डॉक्युमेंट आसूंक जाय तो गाडयेन. दॅट इज द जॉब ऑफ द ओनर ऑफ द बायक. RTO itself is reviewing this rent bike every year. They are giving them chalan हे रिसीट काडटा आनी तांकां रिन्यू करून दिता आनी तेच स्टॉप करता ट्युरिस्टाक आनी विचारता वेर इज युअर इन्शुरन्स, वेर इज दीस, वेर इज दॅट, वेर इज युअर फिटनेस. ट्युरिस्ट डू नॉट नो एनीथिंग. खंय तरी म्हाका दिसता काय फ्यू ऑफिसर्स हू आर देयर इन द डिपार्टमेंट सरकाराचें नांव बदनाम करता, गोंयचें नांव बदनाम करता, ट्युरिजमाचें नांव बदनाम करता. हें म्हाका उलोवशें दिसता कित्याक हें घडटा म्हणून. आनी कोस्टल बेल्टाक सुबेज घडटा. इन्स्टेड ऑफ डुईंग एनफोर्समेंट, some of the officers are looking out for money from the tourist, and this is going on. And this is going on for one reason, that our chief minister is not present on his job. He is a good chief minister, but he is not present on his job. तो जाग्यार ना. आधी कितें करतालो तो, विकाक 2 फावटी मिटिंगी आसताल्यो. एक जनरल एडमिनिस्ट्रेशनाची आसताली, पुलिसाची जाल्यार चालूच आसताली. The number of cases which were booked for on drugs, you check out when he said I will wage a war on drugs. आणि आता पळया खऱ्यांनीच दुःख भोगता म्हाका की तो सीख आहा आनी ताका काम करूंक मेळना. पूण अन्याय जाल्लो आहा ह्या डिपार्टमेंटांनी, लोकांचेर अन्याय जाल्लो आहा, ट्युरिस्टांचेर अन्याय जाल्लो आहा. फाटल्या दिसांनी ट्रॅफिक पुलीस चालूच दवरलेले तेंच्यांनी लोकांक चलानां दिवपाक, स्टॉप करप, गाडयो हॅरस करपाक. आमी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिसा कडेन तेजी थिंगा वचोन डायरेक्ट आनी इवन CM जेन्ना म्हाका मेळलो हांवें ताका सांगलें की अशो गजाली जाता. तुज्या सिन्स यू आर नॉट वेल, तू दुकान आहा, तू सीक, यू आर सीक, बट हेचो फायदो कोण तरी घेता आनी हेचो फायदो अक्षरशः पुलीस डिपार्टमेंटान घेतलेलो आसलो.
आमी जेन्ना बॉब मारली तेन्ना हें स्टॉप जाल्लें अननेसेसरी हॅरेसमेंट ऑफ ट्युरिस्ट हॅव स्लोड डावन बट RTO लेवलाचेर मातशें वाडलेलें आहा हांव आनेकदां लेटर बरयतलो आयज टू डायरेक्टर ऑफ ट्रान्सपोर्ट निखिल बाबाक की आमी इतली बरी बस स्टॉपां बांदल्या ही यूज जावपाक जाय आनी लोक जेन्ना बस स्टॉपार रावता तुमची बस येता आनी 50 मिटर्स पयलींच रावता आनी थिंगासर जंक्शन आहा म्हणून थिंगासरल्या लोकांक पिकअप करता दोज पीपल डू नॉट वॉन्ट टू कम एंड स्टँड ऑन द बस स्टॉप आनी सगळे ट्रॅफिक जॅम करता unnecessary harassment to tourists should not happen. Tourists should not be stopped at all. Only when there is that Sagar Kavach exercise by the police department, that time you stop all vehicles to check them, to see they huidari take exercise kotta, which is very good as far as terrorism is concerned, to check the documents, whatever. But if you regularly check all these things, tourists feel that they are being harassed to ask for money. आणि हे जावचें न्हू ही म्हाजी मागणी कित्याक वी आर डिपेंडींग दीस स्टेट इज डिपेंडींग ऑन ट्युरिजम अँड ट्युरिजमान जेन्ना लोक भितर येता ट्युरिस्ट शूड नॉट फील दॅट दे आर बींग अननेसेसरी हॅरेस्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड दे आर नॉट बींग स्टॉप अंटिल अनलेस यू ब्रेक अ लॉ you break a signal, you have parked a vehicle at the no parking zone, then only you will be asked your documents or your license. Here every 50 meters they were being asked, tourists were being harassed. Now it is slowed down and we expect that this will continue like this. Village Panchayat Kalangut along with a private company has put for our village. आमच्या विलेजांनी जायती प्लेसीस आमी आयडेंटिफाय केल्ले आहा फॉर दीज बस स्टॉप्स कितें जाता आमचे कोण जाणटे आहा कॉलेज स्टुडंट गोईंग एवरी टायम दे वर स्टँडींग फॉर बसीस टू वेट इन द सन एंड देयर वॉज नो प्रॉपर शेड फॉर देम एक्झिस्टिंग पयले बस स्टॉप आसले बट इट वॉज नॉट मेंटेन्ड वेल एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टायम इट हॅड डिटोरिएटेड सो आमी आयडेंटिफाय केल्ले आहा जायते प्लेसीस इन कालागूट विलेज एंड थ्रू प्रायड इंजिनियरींग हू इज एसोसिएटेड विथ अस एंड पुटिंग अप दीज बस स्टॉप्स. This bus stop is around 1.6 lakhs that they have invested in it. Or bus stop will be like a bus stop which also communicates a message. Other message poile aayega, do not litter. So we also want to communicate a message to all the tourists and to all the people who are visiting our village. Since these bus stops will be spread everywhere, please do not litter our village. Please keep our village clean.